मार्मागोवा तालुक्यातल्या सगळ्या लोकांची आमचे दाजी साळकर आणि संकल्प आमोणकर आणि त्यांचं वेटरन एसोसिएशन हांच्यांनी सगळ्यांनी मेळून गेली 5 वर्सां ते छठपूजा हांगासर आयोजन करता। अंदूच्या छठ पर्वाच्या विशयाचेर विशेष करून छठपूजा तेंच्यांनी आमच्या बायणाच्या बिचाचेर आयोजन केल्ली। हांव तेंचे पयलीं दोगांय आमदारांचे आनी तेंच्या बरोबर आसलेल्या आमच्या सगळ्या आयोजन समितीचे खूब खूब अभिनंदन करता। अभिनंदन इतक्याच खातीर ह्या निमित्तान आमी म्हणटा की बायणा बीच हो लोकां पर्यंत पावोवपाक जाय। एक काळ आशिल्लो ज्या बायणा बीचाक वांकड्या नदरेंतल्यान लोक हांगासर पळयतालो, बट ह्या छठ पुजेच्या उपरांत म्हाका दिसता ह्या बिचाचे महत्व आनी जी पॉझिटिव्हिटी वाडपाक जाय ती निश्चित रित्या खूब मोठ्या प्रमाणात ताजी पॉझिटिव्हिटी जी आसा ह्या बिचाची वाडलेली आसा। आनी गेली 6 वर्सां जेन्ना छठपूजा हांगासर जाता तेन्ना निश्चित आता बीच एक बरो बीच आणि बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर आसलेलो बीच म्हणून डेव्हलप जावपाची गरज आसा। गोंयांतले टुरिजम जशें फक्त आमी म्हणटा की आमच्या कलंगूट आनी वागातूर ह्या बिचाचेर आसा त्याच पद्दतीचे टुरिजम आता ह्याय बिचांचेर येवपाक सुरवात जातले। हे छठपूजा हे ताका एक निमित्त आशिल्लें आनी निश्चित रित्या येता तो काळ ह्या बिचा खातीर एक बरो काळ आसतलो आनी हांगासर टुरिजम डेव्हलपमेंट करपा खातीर हांव संकल्पाक सांगता भिवपाची गरज ना म्हणून हांगासर जे इन्फ्रास्ट्रक्चर हांगासर जाय कदाचित टॉयलेट्स आसतले, चेंजिंग रूम्स आसतले, बाकीचे सगळे इन्फ्रास्ट्रक्चर एक थोड्या दिसा भितर हांगा डेव्हलप करतले आनी बरो बीच म्हणूनय नांवार रुपाक येतलो। आमचो हांगासर आशिल्लो हायवे इट इज वन ऑफ द बेस्ट एट्रॅक्शन। आज कितलेशेच लोक हो जो आमचो जो कनेक्टींग हायवे जो आसा पळय न्ही इट इज एन कोस्टल हायवे, एकमेव गोंयांतलो कोस्टल हायवे हो पळोवपा खातीर हांगासर लोक येता। आज हांव जेन्ना हायवे वयल्यान येतना पळयतालो इट इज अ व्हेरी ब्युटिफूल सिनीक हो पळोवपा खातीर दिसतालो। त्या खातीर त्या दोगांयचे त्या छठ पर्वाच्या विशयाचेर छठ पुजेच्या निमित्तान हो भारत देश एकता आनी अखंडता हातूंत नटलेलो आसा। विविधता से एकता हे जे आमी म्हणटा हे परत एकदा तेंच्यांनी हांगासर साकार करून दिले त्या बद्दल हांव दोगांयचें अभिनंदन करता। आनी हांगासर जमलेले सगळे उत्तर भारतीय म्हणजे सगळे पयल्यांत पयलीं आमी सगळे जाण भाव भयण आसात, ह्या देशाचे नागरीक आसतले त्या खातीर तेंचेंय बी हांव अभिनंदन करता, तांकां छठ पुजेच्यो शुभेच्छा दिता आनी आमी सगळे जाण ह्या गोंयच्या विकासात गोंयच्या उदरगतीत वांटेकारी जातले इतकेंच सांगता। छठ पूजा हांव ऑर्गनायज करता। आमचे वास्कोन नॉर्थ इंडियन्स म्हणजे वास्कोन म्हणजे पेक्षा मुरगांव तालुक्यानूच नॉर्थ इंडियन्स खूब आसा आनी नॉर्थ इंडियन्सान ही पूजा खूब मनयता। सूर्यदेवाची ही पूजा आसा आनी आज सूर्यास्ताक आनी फाल्यां सूर्योदय जातकूच ही पूजा समाप्त जातली। हाचें महत्व खूब आसा म्हणजे जो सूर्य देवता आमकां सगळ्यांक उर्जा दिता, आज आमकां जिवंत रावपा खातीर जो उर्जा दिता त्या सूर्य देवताची आज ही पूजा आसा। हांकां नॉर्थ इंडियन्सान जितलें म्हत्व आसा तितलेंच आज खंय तरी गोंयकार पसून हातूंत सहभागी लावपाक लागल्यात। आनी आमच्या देवाची पूजा म्हणटकूच आज तुमी पळयलें की आज बायणा बीच पयले लास्ट वर्सा आमी 4000 लोक आशिल्ले, मागीर 6000 जाले, आज कांय ना म्हणल्यार 8 ते 10,000 लोक हांगा येवन ही छठ पर्व मनयतात। हांव देव बरें करूं म्हणटा सगळ्या आमच्या उत्तर भारतीय लोकांक जे हांगा येवन हे पर्व मनयतात हांचे कडल्यान आमकांय ह्या देवता बद्दल ह्या पर्वा बद्दल खूब कितें शिकपाक मेळटा। आनी हांव UVA ची टीम म्हणजे युनायटेड वेटरन एसोसिएशन आनी आमची टीम म्हणजे जी भारतीय जनता पार्टीची पूर्ण टीम हांगा हांव देव बरें करूं म्हणटा। अतोनात एक 10 दीस आमी हाजे फाटल्यान आशिल्ले आनी आज गेले 3 दीस आमी दीस रात हांगा मेहनत करताले आनी आज खंय तरी CMान येवन आज CMूय हांगा आयिल्लो। आमचे 2-3 गोश्टी आशिल्ल्यो CMाक हाडपाचे आनी त्यो आमकां साध्य जाल्यो अशें दिसता। हांव मागता की छठी मैयाच्या आशिर्वादान खंय तरी हो बिचूय बी गेले कितलींशींच वर्सां ताचें काम जायत ना, हांगा कांयच पॉझिटिव्हिटी कांयच येना। हें म्हाका दिसता छठ पर्वा भितर एक शक्ती आसा आनी म्हाका दिसता आज जेन्ना CM उलयला की हाच्या फाटल्यान रोखड्याच हो बीच डेव्हलप जातलो म्हणून म्हाका खूब उमेद जाता। फाटीं रोहन खंवटे सर पसून जेन्ना टुरिजम मिनिस्टर आयिल्लो ताणें हांगा बिचार देंवतकूच सांगिल्लें की ह्या बिचान एक पॉझिटिव्हिटी आसा म्हणून। इतलो सुंदर बीच हो आसा आनी हो सगळ्या मुरगांव तालुका खातीर CMान सांगला आपूण डेव्हलप करून दितलो। म्हाका दिसता ह्या छठ पुजेच्या निमित्तान जे CMान आमकां गिफ्ट दिलां आनी सांगलां की रोखडे हांगा ह्या बिचार काम सुरू जातलें। म्हाका दिसता हे सगळ्या मुरगांवकारांक आनंदाची गोश्ट आसा, खुशयेची गोश्ट आसा। ह्या छठ पर्वाक हांव सगळ्यांक परत शुभेच्छा दिता। देव बरें करूं। खुशीचो दीस कितें आयज आख्खे उत्तर भारतीयचे जितले लोक आसले आमच्या मुरमुगांव तालुक्यांत आयज आमी पळयताले कितें कितलींशीं वर्सां जालीं हांगा बायणा बिचाचेर छठ पुजा जाता आनी आयज जेन्ना ऑर्गनायज केल्लेली तेन्ना ती ऑर्गनायजन आख्खे मुरमुगांव तालुक्याचे
हजारांनी लोक हांगा उपस्थित असलेले. सो लोकांनी एक दाखोवन दिलेले आसा ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या अंदर तांकां जो पार्टीचेर जो विश्वास आसा आनी त्या विश्वासाचेर आयज जे हजारांनी लोक भायर सरून आयज ह्या बिचाचेर छठ पुजेक लागून उपस्थित जाले. सो म्हाका एक आयज बरो एक उमेदीचो दीस दिसलो. कित्याक आयज आख्खे कित्याक आयज आमी जेन्ना म्हणटा भारत देश, जेन्ना आमी म्हणटा भारत देशांत आमचे सगळे प्रकारचे लोक धर्म जातीचे लोक आसा जे आमी एकट्टा वांगडा आसा म्हणून. तशेंच आयज आमी दाखोवन दिले ते प्रोग्रामांक छठ पुजाक आमचे उत्तर भारतीय लोकां बरोबर आमचे सगळे गोंयकार लोक आयज वांगडा रावन ही पुजा केलेली आसा. त्याच प्रमाणे आयज हांगा मुद्दम सीएमान उपस्थिती दाखयली आपली आयज आनी तेन्ना सीएमान आमची थोडेशे एक गजाली नजरे काडून दिले कित्याक हो बायणा बीच जो आसा तो आमचो अनएक्सप्लॉयटेड आसा, अजून एक्सप्लॉयट जावना, बाकीच्या बिचा भाशेन ना. सो ह्या बिचाचेर मॅक्सिमम डेव्हलपमेंट ट्युरिजम एट्रॅक्शन करपाक लागून आमकां तेजो सपोर्ट जावं म्हणून आनी आमकां सीएमान एश्युरन्स दिलेले आसा जे सपोर्ट जाय बायणा बिचाचेर ट्युरिजमाच्या बाबतींत तेणें आमकां सांगला थोड्याच दिसा भितर तो करतलो. त्या प्रमाणे आमी प्रोजेक्ट केलेले आसा हांगा. आतां आमी पळयता हांगा 2 शेक आसा. हांवें मुद्दम सीएमाक सांगला की 2 शेक जी आसा ते शेकाची जी पॉलिसी आसा ट्युरिजम पॉलिसी कित्याक बाबा तेंच्यांनी ट्युरिजम डिपार्टमेंटाक पयशे भरपाचे, बट फक्त बायणा बिचाचेर अशें आसा की हे शेकवाल्याक ट्युरिजमा कडेन पयशे भरचे पडटा आनी एमपीडी म्हणटा हो बीच आमचो तांकां पयशे भरचे पडटा. छठ पुजा आसा जे आमी नॉर्मली नॉर्थ इंडियन सेलिब्रेट करता, पण आज हांगा आमी जे पळयला पळय लास्ट गेले कितलीं वर्सां आमचो फ्रेंड दाजीबाब आज MLA जाल्लो आहा तो एक मोठ्या प्रमाणान हांगा ऑर्गनायज करता आनी तेजो जितले नॉर्थ इंडियन आहा पळय सगळ्यांचो फूल सपोर्ट आहा तेज्या वांगडा. आमी नॉर्थन इतले व्हडलेपणान सेलिब्रेट करना जितले हांगा आज बायणा बिचार तुमी पळयता पळय लोक आनी हे जे एनवायरमेंट क्रिएट केला पळय फूल एंड फूल क्रेडीट एक्चुली ताजे वयता. त्यांनी आपले मनोरंजन हांवें पयला 2 दीस लास्ट 2 दीस तो फूल हांगा फूल डेकोरेशन पळयता एक बरो वातावरण क्रिएट जाल्लो आहा. सो हांव ताका एक मना काळजांतल्यान थँक्यू म्हणटा की आज त्यांनी एक गोंयकार जावन जी नॉर्थ इंडियनाची प्रथा आहा पळय त्यांनी हांगा आज एक बरे रितीन सेलिब्रेट करपाची वेवस्था केल्ली आहा.